हंगेरीचो मुखेस्त जेसाक जल्मल्ल्या स्तेफानाचे जल्माचे नांव वाक. 985 बापय तशें पुताक प्रागाचो आर्चबिस्प सांव आडलबर्टान पवित्र स्नान दिलो. पवित्र स्नाना वेळा ताणें पयल्या मार्तेराचें नांव स्तेफान म्हणजे हंगेरी भाशेन इस्टिवन घेतलें. 20 वर्सां प्रायर तो बवेरियाचो श्रेश्ठ सरदार हेन्री तिसरोची भयण जेसिला लागीं लग्न जालो. ताच्या बापायच्या मरणा उपरांत ताका बापा सिल्वेस्टर दुसऱ्या तावन हंगेरीचो अपोस्तलीक राय म्हणलें बिरूद आनी कुरव लाभलो. 1020 नातालांच्या फेस्ता दिसा गुरवार करच्या वेळा ताणें हंगेरी देश भगवंतांकार मरयेक समर्पिलो. 1038 ऑगस्ट 15 स्तेफान मरण पावलो. 1083 पापा सांव ग्रेगोर 7व्यान ताका आनी ताचो पूत अमेरिकाक सांत म्हूण पासारलो. तो हंगेरीचो श्रेश्ठ सांत आनी वीर म्हूण नांवाडला. ताचो उजवो हात आजून कुसान आसता उरला. तो देशाची मोलादीक रेलीक कशी बुडाच्या मरयेच्या एका श्रेश्ठ इगर्जेच्या एका कोपेलांत दवरला.